ESI जर एक लेबर खंय घालना ते व्हडले फायनी मारता त्यांचो रोल कितें करता स्पीकर सर कोणाचो बापाचो रोल सर स्पीकर सर आम्ही जरी प्रायव्हेट टायप जरी केलो जाल्यार टर्शरी केअर जे आसा पळय न्ही ते शेवटी आतांय बी प्रायव्हेटांतल्यान सगळे जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच रिफर करता आणि कोविडाच्या ना वेळार स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक कोणे गायड केला ते हांव सांगता सीएमाक कोणे गायड केला ते हांव सांगता ह्यो गोष्टी जीएमसीन धाडपा येना प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत धाडा पयशे घेता तुमी ताजे कडेन स्पीकर सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर हांव एक सांगता सर ESIचे लेबर इन्स्पेक्टर आहा ESI जर एक लेबर खंय घालना ते व्हडले फायनी मारता तलाव दिता आनी तांकां प्रोप्रायटर हो जे कंपनी आहा तांकां ते ऑफिसान आपयता त्यांचो रोल कितें करता स्पीकर सर फक्त कलेक्ट करपाचे आनी तांकां जे सुविधा दिवपाक जाय कोणाचो बापाचो रोल सर स्पीकर सर ते कितें करता हांव मिनिस्टराक जे इंटेन्शन तुजें सगळें बरें आहा आमच्या गोंयांत प्रायव्हेट हॉस्पिटलां आसा अजून जिती आसा तूं तेंकडेन टायप कर आनी तुजे ते डॉक्टरान तांकां GMC धाडपा सुवातेर आनी हांगा धाडपा सुवातेर थंय ते हॉस्पिटलान धाड स्पीकर सर नाल्यार आय बी ऑल प्लेस ऑन टेबल रिकॉर्ड टुमॉरो मॉर्निंग that the number of people sent from this hospital to GMC and to district hospital speaker sir which should not be sent speaker sir when you are saying that you are going to make this speaker There sir are hospitals excuse me speaker sir we are giving that for tertiary care specialty for the super specialty only they are referring the patients from the ESI hospital to the Goa Medical College in case आम्ही जर प्रायव्हेट हॉस्पिटला कडेन जरी टायप केलो जाल्यार सुद्दां टर्शरी केअर जी आहा पळय न्ही सर्विसीस सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीत कडेन धाडटले आमच्या कडेन आत्तां टायप ऑफ ट्रिटमेंट वीच इज अवेलेबल इन द ESI जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी ऑर्थोपॅडिक्स गायनेकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्टिव पिडियाट्रिक डेंटिस्ट्री आयुर्वेदी होमिओपॅथी फिजिओथेरपी ऑप्थल्मोलॉजी पल्मोनरी मेडिसिन TB and chest skin and VD ENT dedicated OPD which is a 24 by ambulance services 24 laboratory investigation 24 X-ray facilities आणि casualty which is 24 by 7 is available that in case म्हणजे हांव मुद्दामून एप्रिशिएट करता तांची कारण जेन्ना कोविडाच्या वेळार फर्स्ट टायम आमकां मेजर सर्विसीस ज्यो घेवच्यो पडल्यो पळय न्ही दॅट टायम आमकां ESI हॉस्पिटलान हेल्प जाला आनी खरें म्हणजे जेन्ना सिझरियन पयलें करचें पडलें तें सिझरियन सेक्शन सुद्दां पयलो म्हणजे गायनेक एंड ऑब्स्ट्रॅक्ट हाचें सिझरियन सेक्शन पयलें जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें ESIन केलां म्हणजे गोवा मेडिकलच्या पयलीं फर्स्ट स्टेप म्हणजे ते आमी डेडिकेटीव हॉस्पिटल तेन्ना केल्लें सो तांच्यांनी केलां त्या खातीर डेफिनेटली आनी आमी जरी प्रायव्हेट टायप जरी केलो जाल्यार टर्शरी केअर जे आसा पळय न्ही ते शेवटी आतांय बी प्रायव्हेटांतल्यान सगळे जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच रिफर करता आणि कोविडाच्या ना वेळार स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक कोणे गायड केला ते हांव सांगता जी सीएमान सांगला जेन्ना कोविडा टायमार हे हॉस्पिटल बरें चल्ले ते GMCचे डॉक्टर आशिल्ले आनी तेंचे आशिल्ले बरें केले पूण तो इशू ना स्पीकर सर कोविड जाले आता कोविड गेले आतांचे गोष्टी हांव हाडटा ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक हांव नाल्यार परमिशन दिला जाल्यार फाल्यांच्या म्हजे 2 मनीस बसयता आनी तुका डेली रिपोर्ट दिता ते कितें करता ते स्पीकर सर अशें गोश्टी जावपाक जायना आनी ह्यो गोश्टी GMCन धाडपा येना प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत धाडा पयशे घेता तुमी ताजे कडेन आमच्या लोकांक जे GMC ट्रिटमेंट जे ESI कवर्ड ना तांकां त्रास जाता लायनी रावंक पडटा स्पीकर सर हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन Speaker sir, we have already impaneled certain hospitals as far as this thing is concerned. You allow me from tomorrow I'm going to give 2 people I'll give you daily report प्रश्नकाल हांगा Help is always welcome.